झेडपी वेचणुकीत बीजेपीच दवरले रेईश मागूस जिंकले कुठ्ठाळे तेको दिल्ली अपक्ष जैतिवंत दवरले आपाची फाईट नव्या निकालात उत्तरेत बीजेपीचे 19 दक्षिणेत 14 झेडपी पोट वेचणुकेत काँग्रेसीक शिनाल 2 सुवातीर आरजी 1 सुवातीर आप दुसरे रेईश मागुशात काँग्रेस तळाक आप आणि आरजीचो काँग्रेसीक लाल बावटो। गांजा प्लांटेशन प्रस्ताव रद्द करपाची फायल अजून घुवता आरोग्य खाते म्हणटा फायल कायदो खात्यात वेचणुके पुरतो विषय थंड केल्लो विजयाचो आरोप मुख्यमंत्री म्हणटा विषय क्लोज। स्ट्रीट लाईट मेंटेनन्साक लायटीच्या बिलात नवी ड्युटी व्यावसायिक उद्देगीक कनेक्शनाक युनिटा फाटल्यान 8 पैसे घरगुती हेर कनेक्शनाक 5 पैसे 25 कोटींचे टार्गेट। रस्त्यावेले अपघात मरणांची सरकारान घेतली दखल भौशीक सुचोवण्यांक 21 ऑक्टोबराक पणजे आयएमबीत पब्लिक फोरम रोड सेफ्टी मॅनेजमेंट प्लानाची तयारी। हणजूण दर्यादेगेर नो डेव्हलपमेंट झोनातले बांदकाम बेगोबेग मोडचे हायकोर्टाची ऑर्थ पंचायत आणि सीझेडएमपी कडच्यान दर्यादेगे लागसरच्या बेकायदेशीर बांदकामांचो मागलो रिपोर्ट। आमदार आर्लेकरान रिपोर्टाचेर घालो हात मोबाईल वडयलो व्हिडिओ व्हायरल राजकीय पक्षांचे बीजेपीचेर फारार फार प्रकरण शेकता ते पळोवन आर्लेकराचो माफीनामो। दोन 2008तले पुलीस स्टेशन हल्ल्याचे केशीची सुनावणी धुकल्ली मोन्सेरात जोडपे धरून मेन आरोपी हाजीर मात सरकारी वकिलान वैयक्तिक कारणान मागलो वेळ 8 नोव्हेंबराक केस। रिक्षा मोटरसायकल पायलट गोवा मायल्साक जातले जॉईन 8 उपरांत गोंयांत पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आसना ही सेवा बरी सवाय माविनाचे हातान दाबोळे गोवा मायल्स काउंटर। येरादारी टुरिझम आणि आयटी खाते नव्या वर्सा सुरू करता गोवा टॅक्सी ॲप लॉन्च नव्या वर्सासावन ॲप ऑपरेशनल सरकाराचो गोयच्या टॅक्सीवाल्यांक खातीर हो ॲप माविन उलयलो। देशात कोविडाच्यो नव्यो 1542 केशी 26,000 वयर ॲक्टिव्ह केशी फाटल्या 24 वरांत 8 सोंपले गोंयांत 20 नव्यो केशी 136 सक्रिय कोविड केशी। भारतात सापडलो ओमिक्रॉन सब व्हेरियंट BQ.1 चो पहिलो दुयेंती पुण्यात केस डिटेक्ट ओमिक्रॉन BF.7 व्हेरियंटसूय भारतात जाणकारांचो सणाच्या दिसांनी अलर्ट। शेल्ड्यान नव्या मड्डेर वचपी वाटेर येता बिल्डिंग थळाव्यांचो विरोध आदल्या सरपंचान आडायल्ले आताची म्हणटा पळोवचे पडटले बिल्डर म्हणटा परवानगी आसा लोकांक वाटूय आसा। दाऊद इब्राहिमाक पाकिस्तान भारताच्या ताब्यात दितलो काय ना नवी दिल्लीत 195 राष्ट्रांच्या इंटरपोल महासभेत भारताचो पाकिस्तानाक प्रश्न। संवसारीक पावड्यार दहशतवादाक हरोवया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो दिल्लीत 90व्या इंटरपोल महासभेत उलो महासभेत 195 देशांचे मुखेल प्रतिनिधी वाटेकार। आप सोड म्हूण सीबीआय हाडटा दबाव दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाचो दावो सीबीआयन आरोप न्हयकारलो। केदारनाथ गरुड चट्टी लागीं हेलिकॉप्टर कोसळ्ळे 6 भाविक आणि हेलिकॉप्टर पायलटूय सोंपलो खराब हवामानाक लागून अपघात डीजीसीएन दिले चौकशेचे आदेश। फुडल्या वर्सा जावपी आशिया कपात भारतीय टीम पाकिस्तानात खेळची ना बीसीसीआयन केले स्पष्ट भारताच्यो मॅची पाकिस्ताना भायर घेवच्यो म्हूण मागणी। रॉजर बिन्नी बीसीसीआयचो नवो अध्यक्ष 36वो अध्यक्ष म्हूण घेतलो पदभार बीसीसीआय सचिव जय शहाक मेळ्ळो आनीक एक टर्म।
सय्यद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट सर्तीत गोंयान जोडले तिसरे जैत. उत्तर प्रदेशाक 11 रन्सांनी मारले. गोंया खातीर लक्षय गर्गान काडल्यो 4. अर्जुन तेंडुलकराक 2 विकेटी.